नमस्कार. हांव सुचित्रा येशेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे युट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. कंप्युटर आमी सगळे लोक वापरतात. जाल्यार सायबर अटॅक करप एक भायर सुकून बसून आमगेल कंप्युटरा वयरी नियंत्रण करता आनी आमी कसं करताचे कंप्युटरा वयरी म्हणून परिवीक्षण करता म्हणल्यार आमकां नमगूक आजाप जाता. नमगूकय साध्य जायना. हे कशी जाता आनी हें कसला कितें करताची म्हणून आमगेले सायबर सिक्युरिटीचे सायबर सुरक्षाचे आयचे उपाख्यानांत पळया. आज सायबर सिक्युरिटीचे 24चे उपाख्यान एपिसोड 24 हांतू आमी चयन केला विषय स्पायवेअर. ह्या विशयार माहिती दिताची प्रसिद्ध सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू. डॉक्टर अनंत, तुमकां हेचे उपाख्यानात स्वागत. आता स्पायवेअर म्हळ्यार कसलें? So आमी लास्ट टाइम न्यूज अंतू एक टर्म आयकता Pegasus. So Pegasus it was spyware developed by Israel. So Israel हांवें कशें केल्लें तांणी ते मस्त गव्हर्मेंट्सांक पुरो ते विकला ते सॉफ्टवेअर. स्पायवेअर कशें जाता म्हळ्यार पेगॅससांत कशें जाता, तुमी पुरो व्हॉट्सॲप यूज करताची, तुमकां व्हॉट्सॲपान एक मिस्ड कॉल येता. सो मिस्ड कॉल येतना यू डोंट हॅव टू अटेंड द कॉल, तुम्ही ते कट करका म्हणून येना, तुम्ही ते तशी सोडयाच, यू डू वॉट एवर. तुमकां एक मिस्ड कॉल येता. मिस्ड कॉल आयल सतन तुमगेल फोनांत, तुमगेल फोनांत कसो डेटा आसा ते पुरो तांणी कॅप्चर करून दे विल कीप अ ट्रॅक ऑफ इट. एंड दे विल ऑल्सो हॅव कंट्रोल ऑफ द फ्युचर डेटा. म्हळ्यार एक पाटी कळना डेटा आनी कसो डेटा येता ते तांकां कंट्रोल येता. सो हाजे निमित्त तुमी कोणाले उलयताची, तुमी कसो मेसेज पाठयताची, तुमी कसो डेटा शेअर करताची, कोण तुमगेले उलयता, तुमी ॲक्टिविटीज कसो करताचे ऑनलायन, एवरीथींग कॅन बी ट्रॅक्ड. सो हाजे निमित्त मस्त गव्हर्मेंट्स पडला, मस्त जनाल रिलेशनशीप ब्रेक जाला, मस्त सकड यू नो ड्रॉबॅक्स हॅव हॅपन्ड बिकॉज ऑफ Pegasus. But Pegasus it is a very expensive tool. Pura janak access melata unless it's a big government. But when it comes to spyware mala kasana, spyware mala it's a malicious software. First point. So malicious software kasa karta, कोणाले एक लॅपटॉप डेस्कटॉप डिजिटल डिवाइस anta infiltrate कोण जाता रे, मॉनिटर कोरनो तंतशील डेटा एक्सफिल्ट्रेट करता, पेटयता डेटा भायर पेटयता. वय आणि नॉट जस्ट दॅट, इट कॅन ऑल्सो मॅनिपुलेट द डेटा. आता लास्ट टाइम ऐकल्यान एक स्पायवेअर युनिव्हर्सिटी सर्वर जावन गेलो, तो एग्जामा फेल जालो, तो रिमोटली बसून ताण ताका डिस्टिंक्शन बिकॉज इट मॅनिपुलेटेड द डेटा. तागेले स्कोर 35 आशिल्ला, ही मेड इट 85. So it the data is very easy to manipulate. It is all there. You can just change it. So this is called spyware. So it collects your data without the knowledge of the user. कमी स्पायवेअर म्हणतात. ते स्पायवेअर ताचे निमित्त कसं पुरो नमेचे आमकां म्हळ्यार समस्या साध्य जाता. वय सो फर्स्ट इट इज यूज्ड फॉर स्टीलिंग पासवर्ड. सो तुमगेल फोनांत स्पायवेअर आसला रे, तुमगेल पासवर्ड ते स्टील करता, इट विल गिव मी मागीर हांव तुमगेले अकाउंट केन जो करता ॲक्सेस करूं जाता. सेकंड, कॉर्पोरेट एस्पिनेज म्हणटाचे. आतां तुमी कोको कोला कंपनी कोकांचे तुमी कोक युएसांत कोक पियाची, कोक इंडियांत पियाची, देर इज अ डिफरन्स, देर इज अ टेस्ट डिफरन्स आसा. सेकंड, द कोका फॉर्म्युला आजी काही कोणाक गोत्ता वॉट इज इट, सो इट्स स्टोर्ड लायक दॅट. Similarly, KFC, ताजी formula, nobody knows what is that. ते चिकन करून कसं फॉर्म्युला. Yes. So now the thing is, असल पुरा सिक्रेट इन्फॉर्मेशन कंपनीच कसं आसा, बिझनेस इन्फॉर्मेशन, इंटेलिजन्स इन्फॉर्मेशन, त्या पुरा ह्या स्पायवेअराक कल्चर करूं जाता. सो दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट एस्पिनेज. सो फर्स्ट फॉर स्टीलिंग पासवर्ड, सेकंड फॉर कॉर्पोरेट एस्पिनेज, थर्ड फॉर मॉनिटरिंग अँड ट्रॅकिंग. आता मस्त बमणांक तांगेल बायल कोणाले उलयता, कसं करता, हें त्या पुरो म्हणून दे आर मोर ಕೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಮಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇವನ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಚ್ ಪ್ರಭುಗಳೇ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನನಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತರ ಮಾಡಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ,
ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಯಾರಂತ ಬೇಕು, ದಟ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಕಮಿಂಗ್. ದೆನ್ ಐ ಟೆಲ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ 2 or 3 seconds. You can hack into anybody's WhatsApp or phone and then tantu takun data karu jata. So unless you've protected your device. Okay, so this is the third for monitoring. Okay, and last time there is one monitoring software. Last time takashimalari kona disa kitlu but online ella moneta keta. But 24 hours antu when you have come online, you can monitor 2 people. So when the other person has come online, and you can also see तुम्ही 2 जण ऑनलाईन केदन आशिल्लेशे म्हणून, म्युच्युअल ऑनलाईन. So all these things data analysis मागीर करू शकता. The first thing is we take the data from the person by getting into that system. So this is called monitoring. Fourth, for financial fraud, एक सलामी थेफ्ट म्हणून एक आशिल्लो बँकान. सो एक सॉफ्टवेअर कंपनीच्यान काम करता असताना ताणें कसं केलें, ही wrote one code. आता हांव तुमगेलें निमगिलां, तुमगेल्या बँक अकाउंटाक कितलें दुड्ड आसा म्हूण if I ask you, you will tell me the answer or you may not tell me the answer. But even if you tell me, you'll just guess. So you will say 3 crores 44 lakhs 300 म्हणून सांगतो. But whether it is 310 or 311, you don't. Okay, the last digit ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸಲಾಮಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಸ ಕೆಲ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಪೂರ ಜನರ ಅಕೌಂಟ್ ಅದಕ್ಕೂ एक $1 ತಾನೆ ಕಾಡುಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಲ್ಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 1 lakh accounts, $1 lakh ಸೈಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ತಾನು ಕಡ್ತಾನೆ कोणाके कळले आणि ತಂದ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ತಂದ SMS alerts ಪೂರ ನಾಶಿ. आता जर एक 10 पैसे गेले की SMS alert SMS येतो जर 1 रुपये गेले, 1 कशी म्हणता नाही पुढे येणार. आता तावे दिवचा स्टार्ट केला म्हळ्यार आता तुम्ही पळयाचे ऑथरायझेशन करताना 1 रुपये 2 रुपये यू गेट इट. बट बिफोर दॅट वॉज ऑल्सो नॉट देअर. बट आय एम टॉकिंग अबाउट बिफोर दॅट वेर SMS alert ना, नेट बँकिंग असं SMS alert ना. सो ते गेले. सो अकाउंटांत 1 लाख येले. मॅनेजरान पळयलें की ह्या मनशाला अकाउंटाक 1 लाख येलो, बा ओके. सेकंड टाइम अपास 1 लाख येले. 5-6 दीस पळयताना एवरी डे आगेले अकाउंट $1 lakh के दोकून येऊन पडतं असं म्हणताना देन दे कॉट हिम. बट द नेम इज कॉल्ड सलामी थेफ्ट. इथं म्हळ्यार सलामी म्हणून एक झळकी आसा. सो त्या झळकी तांणी कट करताना पळय ते मस्त सपूर स्लाइस करून कट करचे. सो दॅट इज वाय सो ते तशें कट करूं जाता. सो द स्मॉल स्लाइसेस. सो whenever somebody does one attack, if that attack is done in a small quantity, it becomes difficult to keep track of it. So that magiri fifth one is ad and marketing exploitation. So तुम्ही पळयलाचे तुमगेले अकाउंट तुमगेले फोन हॅक जाला रे, मला स्पायवेअर जो कसला येयला रे, नमनमने पॉपअप्स येता असता. तुम्ही एक वेबसाईट विजिट केला खंडाकडे पॉपअप्स ॲड दॅड अशी नमनमने पॉपअप्स येता असता. दिस पॉपअप इज नॉट गोइंग सर्वर, इट इज कमिंग फ्रॉम युअर सिस्टम वन. सो ते रोखून ते जनरेट जाऊन पॉपअप ॲड येतात. आम्ही ताका ॲड ब्लॉकर भायर घालका जाता. सो दॅट इज वन. अँड द लास्ट वन, टू कंट्रोल डिव्हायसेस फॉर बॉटनेट्स. म्हळ्यार बॉटनेट म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसा. आता बॉटनेट कशी वर्क जाता, आता एक वेबसाईट आसा, त्या वेबसाईट विजिट जाला गेल्यार गोतना तशी तांगेल सिस्टमांत एक सान एक व्हायरस एक डावनलोड जाता. ते बॉट म्हणटा आमी ताका. यू नॉट इवन नो ते तुमगेल आसा तुमगेल फोनान ते आसच्या पुरता तुमगेलान ते आसच्या पुरता. इट विल बी देर, इट विल बी डॉर्मेंट, तेन्ना तो न्हिदून आसता. बट ते कोण ते बरयलेले पळय, इफ ही वॉन्ट्स टू अटॅक सम डिव्हाइस ऑन वन पर्टिक्युलर डे, ही विल से 14th December at so time everybody should attack that server. पूरा जन त्या सिस्टम अडकून they start sending the data. So packets ते अडकून पेटोनो the server crash करून येतात. So to do that also, so these are the 6 things what a spyware can. आता स्पायवेअर असं कोण रक्षण करता कसं करू? Well, first रक्षण करचे फुडें I will tell you a little bit about what are the different types of common spyware आसा, then ते protect करचे. So first is called keylogger. तुम्ही कसं टाईप करताय कॉपी मार्केट keylogger म्हणून तुमगेले फोन म्हगे लॅपटॉपाक घालला ते हांव कसं करता युजली म्हगे लॅपटॉप ओपन करून वच्चा हेजे वतना हांव वचून जे तरी ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ येवन अशी पळयताची कसं करता. So it takes a photo and it tells me what they have typed. So that's called keylogger, number 1. Number 2, adware. I told you already. ॲड्स पॉपअप्स येतं असतं. तुम्ही आता गुगल एक क्रोम ओपन करताना अनेक पेज ओपन करता ताजितल्या एक ॲड येता. थर्ड, it is called Trojan. Trojan virus, malware, these are all the family of
या नेक्स्ट स्टॉकरवेअर अंतू स्टॉकिंग करता तुम्ही डेटा काढचे तुम्ही खंयचो गेल्यार ते अलर्ट दिवचे एक बाउंड्री तो एक सेट करता त्या बाउंड्री जाऊन तुम्ही भायर गेल्यार ते सांगता भायर गेला ते नको म्हणून दॅट इज वन थिंग अँड टू मॉनिटर द होल थिंग सो इतलं पुरं जातना आम्ही इफ वी हॅव टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स सो द फर्स्ट थिंग is we have to install a paid antivirus freely. Free antivirus gallery, most of them, they only invite such things to attack your. So number one is we have to have a paid antivirus. Number two, amgel apps, amgel antivirus, amgel operating system. It alert tamka updates available. आम्ही कसं करता later when Wi-Fi is there. You should never do that. Whenever it asks for any update or any alert, immediately you have to say yes. It knows that there is some problem. To fix that problem, it gives you the updates. आम्ही ते अपडेट इमिडिएटली करता सिंपल नाही तशी अपडेट्स येतना ते ऑथेंटिक वयगिने की म्हणून संशय ना वय नाही तर तुमगेले ॲपांतू येता ना ॲपांतू येता वी हॅव टू डू इट SMS आयल्यार करनाका इफ इट कम्स इन एन ॲप ओनली अँड अनदर इम्पॉर्टंट थिंग विच आय वांट टू टेल यू is at the COVID island. COVID etana, we had to take the vaccination. If you didn't take vaccine, you would get affected by COVID. I've taken previous vaccines, no, it doesn't matter. You have to take for this. Similarly, antivirus asla pauna. It has to be updated. The update is with the latest signatures. That latest signature is this one. Okay. And then, jautitle public devices use करूनच tantu dakun amka virus येवचे. आणि आता कालांत पब्लिक डिवाइस म्हणून उणी नमस्ते असं खंय असतं म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल सायबर कॅफे सायबर कॅफे उणी व्हिडिओ गेम्स खेळू वताची वय आमकां तद्दा डिवायसीस ना आशिल्ले बट आतां एक कॉलेजांत एक कंप्युटर लॅब असता पीपल विल गो देयर एंड दे यूज इट सो वी हॅव टू बी केअरफुल ते अँड नेक्स्ट तुमी ते सांगले थंय कसं यूज करूनच म्हणून आमगेले लॉग इन लॉग आउट करतना सॉफ्टवेअर पुरो आसपा आमगेले we have to be very careful because browser extensions update korche pura because if we do that it may get synchronized with our normal phones also they kasa karta te hang reflection and next very important point kasa malari Wi-Fi free khay aslari don't carry even hotels and never login jala never they abonus kanch 5 star as 7 star burj allara bagelare don't connect to the free Wi-Fi anywhere number one. And number two, if there is a pen drive kept on the table, which is not yours, कसं चपुरी यामुळे घालवचो नका कित्याक दोन आमना पेन ड्रायव्ह असतात वन इज कॉल्ड USB किल्लर आम्ही अशी कुशाल एक कडेन दवरूं आसता पेन ड्रायव्ह USB किल्लर म्हणून इफ यू टेक द पेन ड्रायव्ह and connect it, that laptop will never switch on for the rest of its life. तितले वोल्टेज तक भितर वता the USB killer it's a highly charged capacitor ते कनेक्ट केलं सतन तितले वोल्टेज गेले the बोर्डाची complete board पळय हे जावन वता it gets burnt off or it may be a rubber ducky म्हणून एक USB आसा ते दवरला रे ते गल्स येतना from that time onwards तुम्ही कसले तुम्ही लॅपटॉपार केल्यार one copy comes to. So we have to be careful. So these are some of the tips and खंय जो तुम्ही डिवाइस स्लो जाल्ले फोन हीट जाता आसा नमनमने पॉपअप्स येता आसता खुनो जाता phone and also gotna tashi all of a sudden it switches off in that case they korno ek antivirus galno tashi deep scan korno you have to see whether your phone has been infected or not एक पाळत ताजितला कच स्विच ऑफ जाता त्या म्हणच नाही तुम्ही नाही रेग्युलरली if it happens होऊन जाऊन तस पुरा होऊन पुरा जाल्यार म्हळ्यार बॅकग्राऊंड आमतो must tap run in this model without your knowledge so therefore you have to be careful इतमा अंतु पूरा कंचे app तुम्ही ट्रे अंतु दिसना स्पायवेअर असल्यार इट बी इन द बॅकग्राऊंड बॅकग्राऊंड मला कशे ते पळोवन घेवचें तक्का सिस्टम आवचून ते प्रोसेस मॉनिटर करून ते आमकां घरकड करू जाय इट्स नो यू कॅन बट it's little complicated but otherwise आमी कसं करका आमी आमगेल फोन जाव तितले unknown sources डाउनलोड करचे pornographic websites visit korche या पूरा अवॉइड करो because porn sites are the most popular websites for installing spyware in devices. इतली वेळू स्पायवेअर हाजे विषयी माहिती दिल्या डॉक्टर अनंत प्रभू हांका हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर अनंत. Thank तशीची
सायबर सुरक्षाचे सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हणून